सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका येशू कृपा दिवं. या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेले फिलोमेना पिंटो तेव्हा तिका आपणासोशी आपण वेल्या 3 वर्सां वतात कसलें पातक उरलां जाल्यार देवान धुवन सर्गीचे राजभाव करूंक आमी मागुया. तशेंच मावक लायला आपलो जल्माचो दीस समोरपता मेविल पेरेरा, फर्स्ट बर्थडे समोरपता मिकेल वेगस आनीक बर्थडे जल्माचो दीस समोरपता कॅनिशा वेगस. देवान तांकां आपलो आशिर्वादान भरूंक बरी भलायकी तांकां फाव करूंक सगळ्या वायटा विघ्नांतली राखवान सांबाळूं म्हूण मागुया. गाळी ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता एंटनी वेगस, आंजेला वेगस, आग्नेलो वेगस, मॅथ्यू वेगस, पेद्रो फेर्नांदीस, लिनो फाल्काव, मारियानो काब्राल, क्लेवर दे आल्मेदा, अल्बानो इनासियो लॉरेन्सो आनी बॉस्को लेमोस. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळी आसूं. तुमचे सगळ्यांचो. म्हज भयण मानू आयज पवित्र सभा समरण कोत्ता भाग्यवंत फ्रांसीस दे आसिसी. तो पात्रोन जावन आसा मोनजातीचो आनी सृश्टीचो. इज अ पेटर्न ऑफ एनिमल्स अँड एनवायरमेंट. केद भाशेन म्हज भयण मानू ताचो मोग आनी हुस्को मनशा सोबे आनी देवाची सृश्टी सोबे जालो. तो आमी ताचे भाशेन आमचोय मोग एकामेका सोबे आनी सृश्टी सोबे जावं आनी देवाची रुचणेची आमी काळजी घेवं तेच बापाची कृपान बळ गजाण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पिकोवणेचें जावं पातकी हुस्कोत म्हूण देवाचे काकुती आमी उलो मारुया. काळजांत तांदूक धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो अपराध. हे भाशेन भाग्यवन सुद्दां सांकवार मारी सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कास्की ते सव देवा मुखार दवरात. देवा दुर्बळांच्या बापा भाग्यवंत फ्रांसिसाक तुवें जेजू सारको दुर्बळ आनी खालतो केलो. ताच्या पावलांनी चलून जेजूचो पाटलाव करूं आनी तुका मोगान आनी संतोशान एकवटून जिवंक आमकां फाव कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे ते राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणात. आमेन. बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. पोरजे मोजे दीर घे इस्रायलाचो उगडास तूं
तुका राष्ट्रांक विकलोली पूण निसंटोन जावंक न्हय. तुमी सर्वेस्पराक राग हाडलो देखून तुमच्या दुस्मानाच्या हातांत ताणें तुमकां केली देवाक न्हय पूण देवचाराक. तुमी येवन भेटयले देखून तुमच्या रोजनाराक तुमी तिडयलोलो. तुमकां सांबाळटा बाळगिता त्या सासणाच्या देवाक तुमी विसरल्यात. जेरुसाल्याक तुमकां पोसलेले आवयक तुमी दुकांत घाली, कित्याक देवाचो राग तुमचेर पेटलोलो पळोवन तिणें म्हणलें, सियोनाच्या शेजाऱ्यानो आयकात. देवान म्हजेर व्हड दूख धाडलां. सासणाक आसा ताच्या फॉर्मोनाक सांपडून म्हज्या पुता धुवांक गुलामपणांत वेली हांवें पळयली. हांवें तांकां कुशालकायेन पोसलोली. आतां रोडण्यान आनी दुकान वेतात ती हांवें देखली. हांव एक विधवा सगल्यांनी सांडलोली. म्हजे विशीं कोणेच खुशाल जावं न्हय. म्हज्याच भुरग्याच्या पातकांक लागून ती देवाचे समूर्ती तावन कोडसोल्यांत देखून हांव एकसूरपण भोगता. म्हज्या भुरग्यांनो धीर दवरात, देवाक उलो मारात. जाणें तुमचेर विघ्नां धाडल्यात तो तुमचो उगडास करतलो. जशें तुमचेच कुशेन तुमी पयलीं देवा तावन कोडसोरून गेल्यात, तशें आतां ताचेशी परतून येयात आनी 10 पावटी अदीक व्हड आशेन ताका सोदात. कित्याक जशें ताणें तुमचेर विघ्नां धाडलीं तशें तो आतां तुमकां सोडयतलो आनी सासणाची कुशालकाय दितलो. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावया. Q13 तुज्या वडत्या नांवांक पान 170 आनी 2. Q13 पेज 162. सगळी उबी रावन आमी उद्गाराचें गायन गावया. B10 पान 27 B10 पेज 27 5वो श्लोक आमी गावया. Sus orbes morar, sus orbes morar, sus
स्पराक सोयसो उगूर दोल्या आमची काळजा घेऊन तुझ्या पुताची उतरां उगूर दोल्या आमची काळजा घेऊन तुझ्या पुताची Soy sol espora, soy sol espora, soy sol espora, soy sol. Soy sol espora, soy sol espora, soy sol espora, soy sol. Solvespo तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे Luca Bormone Gesù Cristaci शुभ बोतोमान Oima tuka somia ते ब्रेस्तोरचीस कुशाल बरीत जावन परत आयले ताणें म्हणलें सायबा तुजे नांवां देंवचार पुरयान आमकां खालते जाले आनी ताणें तांकां सांगलें वीज कसो सरकारांत पडलेलो हांवें सैतानाक देखलो चोथराय सोरोप आनी विचू आनी दुस्मानाची सगली पदवी पांयां तळ्या मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कांय एक तुमकां वायट जायशें ना तरी पूण देंवचार तुमकां कालते जातात म्हूण कशी जावचे भाशेन तुमची नांवां सरकार बरयलेलीं आसात म्हूण कुशालसायात त्याच वेळार पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन बरोवन जेजून म्हणलें बापा सरकारान पितीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्याक लिपोवन दवरले आनी सोपुल्यांक त्यो उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका वाखाणटां पळय बापा तर हेंच तुका बरें दिसलें सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बोगोर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बोगोर पूत आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक कशी आसत तो मनीस आनी आपल्या शिसांव वाटेन वळून ताणें म्हणलें तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी तर हांव तुमकां सांगता तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी पातशे आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Wakami tuka Krista म्हजे बहीण मानो आयज आमी परब समोरपता बाग्योंत फ्रांसीस फासिसी आनीक तो पात्रोन जावन आसा क्रीत भाशेन मोन्सादीचो आनीक सृश्टीचो एनवायरमेंट आनीक 3 भाशेनी म्हजे भयण मानो ताणें आपलो मोग आपलें बरेंपण दाखयलें पयलो ताणें मोग आनी ताची सेवा मनशा सोबें दुसरें ताचो मोग आनी ताची सेवा सृश्टी सोबें आनी तिसरो ताचो मोग आनी ताची सेवा देवाच्या उतरा सोबें आनीक आयचें शुभ वर्तमान आमकां ह्यो तिनी वस्तू करूंक आपयता पयली वस्त म्हजी भयण मानू मोग मनशा सोबें आनी मनशाची सेवा आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजून ब्रेस्त जाणांक धाडलेले दोगांक धाडलेले आपली पदवी दिवन आनीक कितें करूंक जी वायट आसात वायटांत सांपडल्यात जी ऑस्को जाल्ली आसात जी पिडेन कोश्टतात तांचे देंवचार बसलेले आसात तांचे सोबें ओ मोग दाखोवंक तांकांय पिकोवणी दिवंक आनी तांचे सोबें तांची सेवा करूंक आनी ते येवन जेजूक सांगतात कुशाल जातात तुजे पदवेन आमी मनशा सोबें हो मोग दाखयलो मनशाक पिकोवणी दिली मनशाक बरेंपण दिलें तर आमकांय मोज भयण मानू आयज देव तेंच करूंक आपयता मनशा सोबें हो मोग मनशा सोबें हें बरेंपण आनी मनशा सोबें हो हुस्को आनी जेन्ना आमी कोत्ता तेन्ना केरीत भाशेन देवाचो मोग आमी वळखूंक पावता आनीक
हो देवाचो मोग आमी जिवंक पावता. दुसरी वस्त आमी पळयता फ्रांसीस de Assisi केलें तें म्हणल्यार सृश्टी सोबे मोग आनी हुस्को. सृश्टी सोबे मोग आनी हुस्को. जेन्ना शी जेजू सोशी आयले, जेजूक ते सांगतात पळय आमी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले, तुज्या नांवान आमी पेकोवणी दिली, बरेपण दिलें. पूण जेजू तांकां कितें म्हणटा? जेजू तांकां म्हणटा तरी पूण देंवचार तुमकां कालते जातात म्हूण कशी जावचे भाशेन तुमचीं नांवां स्वर्गार बरयलेलीं आसात म्हूण खुशाल जायात. तुमचीं नांवां स्वर्गार बरयलेलीं आसात म्हूण खुशाल जायात. म्हजे पयलीं मानू आमी सदां काल ह्या संवसारांत रावंक येवंक नात. एका दिसाक ह्या संवसारांतले आमी वेतले आनी ह्या संवसारांतले आमी कांयच घेवंक वेचे ना. आनी देखूनच गरज आसा जें देवान आमकां दिल्लें आसा, जावं ती सृश्टी आमकां दिल्ली आसा, सृश्टी सगल्यो ज्यो वस्तू आसात त्यो आमच्या बरेपणा पासत. आनीक जी बाबा भयणां हे सृश्टी सोबे मोग दाखयतात, सृश्टीची सेवा चाकरी सेवा कोत्ता, तो देवाच सोबे मोग दाखयता आनी देवाची सेवा कोत्ता. कित्याक ही सगली रचना जावन आसा देवाची. आनी देखूनच हे रचनेचो आमी बरो उपयोग करूंक जाय आनी रचनेची आमी काळजी घेवंक जाय. आनी हे भाशेन रचने सोबे हो मोग आनी सेवा दाखोवन हेच बरेपण घेवन आमी स्वर्गीय राज्यांत सासणीक जिवितांत वचूंक जाय. आनी निमाणे सुवातेर म्हज भयण मानो मोग आनी सेवा देवाच्या उतराची. आयची निमाणी वळ थंयसर आसा. तुमी पळयतात ते पळोवंक दोळे बागी. कित्याक फुडें जेजू म्हणटा तुमी पळयतात ते पळोवंक जाय ते प्रवादी आनी पांचशे आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळूंक ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकोंकूय ते आशिल्ले पूण तांकां आयकोंक मेळूं ना. फ्रांसिसान कितें केलें? हें देवाचें उतर आयकून घेतलें. जेजूक 2 मिसाच्या बलिदानांत अनुभवलो ताणें आनी हेच देवाच्या उतराची सेवा केली. आनी म्हजे भयण मानू हें देवाचें उतर वो जेजूचें उतर आमच्याय कानार सादतात. आनी 2 मिसाच्या बलिदानांत आनी तशेंच वेगवेगळे तरेनी हें जेजूची आसणी आमी आमच्या जिवितांत अनुभवता. प्रवादी आनी पातशाय हे आशो पळोवंक सोदताले, आयकूंक सोदताले. आमकां पळोवंक मेवता, आयकूंकूय मेवता. जाल्यार म्हजे भयण मानू हें देवाचें उतर आमच्या कानार जें सादता आमच्या जिवितांत तें वेव्हारांत घालूंक गरजेचें. आनी हे भाशेन ह्या देवाच्या उतराची सेवा करप, देवाच्या उतराचो मोग करप गरजेचें. तो रिस्क करपा हेंच बळ आमकां सोण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. भेटून आमी गायन गावया. सी 30 आनी 3 सर्वेस्परा मानून गे 5 40 आनी 2 सी 33 पेज 42. म्हज्या बाबा बनेर म्हजें तुमचें बलिदान सुरपूत बिदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. प्रितीच्या बापा भाग्यवंत फ्रांसिसान जेजूच्या कुर्साक कोतकोतीन मोगान वेंग मारली. त्याच कुर्साचो गूढ समारंभूक आमी तुका देणी भेटयता आनी आमची कालसां मोगान लासून आमच्या दिसपट्टे जिणेंत कुर्साक वेंग मारूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता.
त्याच तुझ्या पुता जेवचे नावपीन 아멘. सोर्बिस्पोर तुमची सोबी आसूं तुझे सव्यास आमची कासां बारुया आम्ही सर्वेश्वराताय वार्ताव सोर्बिस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया वय वर्ष आम्ही करून पावो सोर्बिस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदार सासनाचे देवा सोर काय सोदताय जो क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसोवंक दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ कोत्ताय तुज्या विस्वास मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे आमकां सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी ह्यो सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता बाबा कोरस पवित्र सो केल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोसुवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेसे घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच परी जेवण जातोस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांच्या बॉक्सान मेरच्या तुमचे पासत आनी समेज मुनच्या पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावट्टाचो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सा बोलोची मोडपणा बोलली तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोर बाबा जेवच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो चुंडान सर्वोच्च कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुणा रोगो शेवतोल्या मात सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमचे भाग्यन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोद मेले ती आमच्या गोच्यांची आमच्या बाबा भयणाची मित्रांची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टा गोतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पौसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची मायस सांगाती भाग्यों जुझे तिचो पोती भाग्यों धर्म दिता भाग्यों जुझे वास सामेगेल आनी सोर काय तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगताक तुजी मोहिमा गांवक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता पुरवीं त्याचे सुबोवी त्याचे सुसंगता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद बेदार बापा सोर बोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना
आमच्या सोरमुंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणे शुक्र प्रार्थन या वेळा दीर्घ घेऊन म्हणूया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राय सामका येऊ तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज सामकानी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परात सोर वायटांतली आमकां निवार दयाक पण जिवितांत सबस्के आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सोरमुंडाराज क्रिस्ताचे आण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेज क्रिस्ता तुवें दोन म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पयस सुबेच्या भावाटाचे दिसका म्हणजे कशे परमतिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ. जे ते राजभोज चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेका मोगान जेची शांती दिया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची कबूल कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची कबूल कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दिया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सोकली सुभागी. तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका पावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. घुमयोनच्या वेळार आमी गायन गावुया जेजू मोगाच्या आकट्या R15 पान 182 R15 पेज 182. Jesu, mogacia pia, amci la sudicanza, tuja mogacia uja, tuja mogacia uja. Jesu, mogacia pia, amci la sudicanza. Tuja mogacia uja, tuja presolta, tuja mi briti opu, tuja opankolta, tuja mi mavikoru. Jesu mogacia pia, amci la sudica.
येसू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूनी गाजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमचे मोगल बाप्पा जीवचे जिवीत सोपुनायन आपले करून भाग्यवंत फ्रांसीस क्रिस्ती जिणेक नवसोडणीक बोलीस आदार दिवंक पावलो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं आमचें जिवीत शिव वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे मांडून हाडूं आमी आमच्या पेल्याक जीवच्या जिविताचो आसरो सांगपाव. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. म्हाजे भयण मानू इमिलिया एर्मेलिंडा डिआरोज आरावजो 1 तारखेर ती सोंपल्या आनी तिचो इंतेर आयज सांजे 3:30 वाजता रावता माशेदाले मोरोड. केत भाशेन तिचे पासत आमी मागुया सुर्गीचे राज तिका पावसाव आनी तिच्या कुटुंबाक दुखेस कुटुंबाक बुजवण पावसाव आमी मागुया. सुरबिस्पूर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पुतभिदार देव बाप पूत आनी पवित्र मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोपकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावुया. निर्भागी आमची काळजां. मागणे सामिंगेल महागोरव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां देवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गेच्या दलबाराच्या पुरा देवाची पदवी सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या ओतम्याक एमकोणांत लोटून घाल. कित्याक ते ओतम्याचो नाश करून आख्या संवसाराक चलपतात. आमेन. के 7 पान 142 के 7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली निराशी दुखा बोरी आमची तूं चुके जाली. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली निराशी दुखा बोरी आमची
uzvar Jezu, monaco prokaż Jezu, ulico pozol Jezu, Cilito surya Jezu, calzato uzvar Jezu, monaco prokaż Jezu, ulico pozol Jezu.